मान तुका ora eklateva sasna sasna no मान तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां करपाचे आनी आयचे मिसाची भेटीक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता साशा द गामा. आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रेमेडियस फेर्नांडीस हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. पॉल फेर्नांडीस हो भुरगो आपणा पासत मागूंक लायता. आपूण आयज पयले फावटी फर्स्ट होली कम्युनियन कोत्ता आनी ताचे बरोबर हेर भुरगे आसात तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागुया. एंटनी आनी अमेलिया कार्वालो आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आयज आमच्या SSCच्या भुरग्यांचो निकाळ. सगळ्या भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां सगळ्यांक बरो निकाळ फावो जावंक आनी कितेंय वयर सकयल जायत जाल्यार सगळ्या भुरग्यांनी ते बरे भाशेन हँडल करपाक तांकां फावो तो सपोर्ट मेळपाक आयच्या दिसाक आमी कितें भाशेन मागुया. ह्या भुरग्यां पासत सगळ्यांक बरो निकाळ फावो जावंक. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आमची वास्कोची नुस्तेकारां जीं आसात तांचे पासत हे जायते दीस आपल्या हक्कां पासत हीं वास्कोची नुस्तेकारां झगडटात जाल्यार आमचे मुन्सिपालिटीन तांकां फावो ती न्हीद दिवंक आनी तांचो प्रश्न सुटावो करूंक ह्या वास्कोच्या नुस्तेकारां पासत आनी हेर सगळ्या नुस्तेकारां पासत आमी आयज मागुया. तशेंच आयज आमची म्हादेई पासत एक ल्हानसो कार्यक्रम जातलो पणजे. तो बरे भाशेन जावंक आनीक आमची म्हादेई आमकां राखून उरूंक आमी कितें भाशेन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाप काशा तुमचो मोग करता अशें जेजू आमकां दाखोवड करता आनी आपूण किरीत भाशेन बापाचो पूत खाशा आमचो तो मोग करता म्हूण पाटलावदारांक तो दाखोवड करता आसतना बाप खरेंच स्वर्गांतल्यान आमकां सगल्यो सवलत्यो पाठयता आनी ह्या मोगा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिता आनी अर्पण करून हो पूत आमचे पासो जीव दिता म्हूण आज जेजू आमकां शिकोवन दिता. आमी दर दिसाक ह्या जेजूची पाटलावदारां कशी ह्या संवसारांत जिवंक ताच्या राज्या खातीर वावरूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदां सांगवार मरे सगळ्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा पास्क परबेचे आमचे अंतरेक आनी निच्यो बऱ्या कोरण्यांनी सुफोड जावं दी. सदां तोखतल्या सुखाची दिसान दीस ओदीक आशा धरून ते जोडूंक जतनायेन प्रयत्न करूंक आमकां करपा दी आनी पास्काच्या गुटान सासणाक आमकां भाग मेळचे खातीर उर्बेन वावरूंक आमकां बोड दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूर चलयता सासणाच्या सासणाक. दोमदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतोकेक थोडो वेळ रावतच
गालिसियार आनी फ्रिजा प्रांतांनी भोंवून पावलूस सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जल्मान अलेक्झांड्रियाचो आपोलो नांवांचो एक जुदेव एफास शारांत आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान गोंवलोलो. सोमयाच्या वाटेची ताका बरी शिकवण दिली आनी तो आत्म्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगूंक शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांचें स्नान वळखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी अकुलान आयकलें तेन्ना ताणें ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोमयाच्या वाटेची ताका बारीक सोजमणी दिली. आखेर वचूंक आपोलोन खुशी दाखयलेली तेन्ना भावा भयणांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवा कडेन बोलान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्काटून जेजू अभिषेक म्हूण तो ताका दाखयतालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. परतून म्हणया, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पोरजानो तालयो पेटात. सोतोसाचे उलास सोडून देवाची वखाणी करात. कित्याक भोव व्हडत्या सोरेस्पराचे मनशांनी बें दोचें. सगल्या पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. जबाब, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणनायेन ताच्या मानाक वाजंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिंवासणार बसून तो आपली राजवटी चलयत आसा. जबाब, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्राहमाचे देवाची पोरजां आनी आमच्या बरोबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. पृथ्वीचे सोदरान देवाचे आदीत आसा. सगल्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवेन कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां ओपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव
आनीक तुमचे कोडे ओपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उडयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवेन मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना, कारण बाप कशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेसू क्रिस्ताची शुभ महानी वाकानी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणीनो, जेसू ह्या संवसारांत जियेलो आनी बापाचो मोग आमकां दिवंक जायते ओपारींनी आनी जायते शिकोणींनी आपल्या शिसांक ताणें शिकयलें. आनी अशें आसतना बाप सुपूर्णायेन आमचो मोग करता म्हूण बापाचो मोग आमचे सवेन ताणें दाखोड केलो. आपूण ह्या संवसारांत जियेतना बाप खाशा आपल्या पुताचो मोग करता आनी पूत खाशा आपल्या पाटलावदारांचो मोग करता म्हूण जेजून शिकोवन दिली. न्हय शिकोवन दिली म्हूण आपल्या जिवितांत ताणें खाशा ही शिकोवण पाळ्ळी. आपूण बापातान आयलो आनी बापाचो पूत म्हूण गोरवान तो जियेलो ना, पूण एक खालती चाकर कसो सेवेन तो पोरजेपासो जियेलो. आपूण जियेता आसतना सदांच आपूण गुरू जावन आपल्या शिसांचे ताणें पांय धुले. बापान जितले आपल्याक आज्ञा दिल्ली ती आज्ञा जेजून पाळ्ळी. आनी हाचे दिसा काय बरें जेजू म्हणटा, हांव आनीक तुमचे मदें आसचो ना, पूण तुमी बापा लागीं मागात आनी तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो, कित्याक बाप खाशा तुमचो मोग करता. हें आमकां ताणें जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणटा ह्या प्रार्थनान आमकां ताणें दाखोड केलें. कित्याक जेन्ना आमी हें प्रार्थना करता तेन्ना बाप आमचो बाप म्हूण जेजून हो मोग उदीक संबंद लागीं हाडून आमकां दाखोड केलो. हाचे दिसाक जेन्ना आमी नियाळटा तेन्ना बाबा भयणीनो, जेजू खरेंच आमचे सवे हो बापाचो मोग दाखोड करूंक वावूरता तेन्ना बाप कशा सगळ्या वाटांनी, सगळ्या सुवातांनी, सगळे घडयेक, सगळ्या वेळार आमचो मोग करता. आनी मोग करता देखून आमचो तो दर दिसाक बाबा भयणी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचो सांबाळ करता. बाप आमचे मोदें आसा. पवित्र आत्म्यान आमकां ही शक्ती दिल्या. जें कितें आमी मागता तें बाप आयकता आनी जेजूच्या नांवान आमी जेन्ना मागता ओदीक तो आमकां हे वस्तू खाशा दिता. पवित्र आत्मो दर दिसाक आमकां सुचयता. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी भरून दिया बापाचो मोग करूंक आमी वावुरया. आमचेर आडकुळी येता तेन्ना, कोश्ट येता तेन्ना बापाक आमी खिरीत भाशेन खाशा गोवाय जावया. आमचेर बाबा भयणीनो दुसरे गाराणें घालता तेन्ना, आमचेर वायट उपरासता तेन्ना बापाचो आमी मोग करता, ताचे आमी पाटलावदारां, ताची आमी खाशा पोरचा म्हूण ओदीक आमचो भावार्थ ओकोण आनी भावार्थान धिरान जिवंक ओदीक आमकां घोटाय मागुया. आज बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हो विस्वास आमी भाव भयणो गोड दवरुया. जेजू खरेंच देवाचो पूत आमचे खातीर मेलो. ताणें पवित्र आत्म्याक पाठोवन ही पवित्र सभा अखंड करूंक आमकां बोड दिला. पवित्र सभा अखंड करून आमचें जिवीत भावार्थान थी धरूंक आनी त्याच बोडान आमी जेजूक साक्षी दिवन बापाचे खरे पाटलावदार म्हूण संवसाराक दाखोवंक दर दिसाक वावरूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. भिटरलीं गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38.
म्हज्या बाबा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुद्वेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणे आमच्या आर्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्यांत आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवशानी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडे आमी तुका वाखाणूक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन ससूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Davartacu gut porgotuya. Sumyaci suami wabudogata Anikaci lepieta Expoti tuoi lovane so Ami tuce बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून चिसून शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज समकायो तुशी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता उतराक तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक आजून ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दिसकाल जी खुशेपणान तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां सूम तुमचे सगळ्या माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराची पाप करता देवाचे शेती संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच चित्रान आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कार लोलयें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, आयज सांजेर 4 वाजता ते 6 वाजता आमची मादय आमची माय हो ल्हानसो कार्यक्रम पणजे शारांत मिरामार ते पणजे जेटी लागीं पासून जाता. कितें भाशेन हो एक प्रोटेस्ट कसो न्हू आनीक आवाज कसो न्हू, पूण एक सेलेब्रेशन. तातूंत वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. 7 स्टेशन्स आसात. त्या 7 स्टेशनांचेर मादेई नदीक लागता ते भाशेन वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसतले. तशेंच आमकां जाणा जावपाक मेळटलें सद्याक हें चित्र खंय पावलेलें आसा, कितें जाल्लें आसा हाचे विशीं जाणा जावपाक म्हायती घेवपाक मेळटली. तर जाता ते भाशेन आमी तातूंत भाग घेवया आनी आमची मादई आमकां कितली गरजेची हाचे विशीं आमी जायतें आयकलां, जायतें आमी जाणाव जाल्यार आमी लोक, गोंयचो लोक बाराबर येवन ही आमची नदी आनी आमची मादेई जी आमकां वेस्टर्न घाट्सान सावन व्हांवता ती आमच्या बरेपणा पासत, आमच्या जिविता पासत सदांच व्हांवन व्हरूंक आमच्यान जाता ते प्रयत्न आमी सगळीं घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू, सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवपार. शेवटाक गीत घेवया T20 पेज नंबर 212. T20. Mario deta, आके पृथ्वीचे सूर्यावरी तूं राणी कोसळटा. Por